Ognuno di noi ha le proprie radici. Ricordiamo le proprie radici dei padri, dei nonni. E siamo collegati ai nonni, che sono un tesoro. Ma sono vecchi, no. Loro ti danno la linfa, tu devi andare da loro a prendere per crescere e portare avanti. Noi non diciamo va e rifugiati nelle radici, no, va alle radici, prendi lì la linfa e vai avanti, fa il tuo posto, non dimenticatevi di questo. E vi ripeto quello che ho detto tante volte, quel verso tanto bello, no? Tutto quello che l'albero ha di fiorito gli viene di quello che ha di sotterrato. Tu potresti crescere nella misura che sei unito alle radici, ti viene la forza da lì. Se tu tagli le radici, tutto nuovo, ideologie nuove, non ti porta a nulla questo, non ti fa crescere. Finirai male. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. ह्या आयच्या मिसाच्या बलिदानान आमी किरीत भाशेन दिनवासनेचें बलिदान भेटयता लुर्दीना मिस्किता आनी ताची फामील मागुया तांचे खातीर. देवान तांकां सगळे भलायकेन बरोवंक आनी अदीक देवाच्या पवित्र आत्म्याची देणी तांकां फावो जावं. तशेंच आज आमी आसोय दोंगरी आनी फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर ह्या आमच्या बाबा भयणां खातीर मागता. सगळे तांच्या कुटुंबा खातीर मागुया आनी देवान तांकां अदीक भलायकेन बरोवं म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आयज साद्या काळाचो 26वो आयतार. आयच्या सेवा धर्माचो विशय तुमी क्रिस्ताची. केदे व्हडले भाग आमचे आमी क्रिस्ताची जावंक. चिंतनांनी, उतरांनी आनी कोडण्यांनी क्रिस्ताची आमी जावं सान पावलू सांगता ते आमी म्हणोंक पावूं. फकत क्रिस्त म्हज्या जिवाक ओठ दिता. आयज लौकिकाच्या मुन्यारपणाक भेटयलोलो आयतार पाळटाव. आमकां सगल्यांक ते मागीर बिस्प, पाद्री, याज्ञीक व लौकीक जावं आमचे पवित्र स्नाना वरवीं तेंच आपोवणें मेळ्ळां म्हूण मनान दवरुया. लौकिकांनी आपलें मुन्यारपण चलोवन तांकां फावो तो जागो पवित्र सोबेन सदांच मेळचो म्हूण मागूंक संतोसान हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवया. तुमी क्रिस्ताची. आमच्या उतरान, आमच्या कुरण्यान, आमचे देखीन आनी चालीन आमी क्रिस्ताचे गोवाय जावंक दर दिसाक आमकां तोच जेजू आपयता. जायते फावटी आमच्या उतरांतल्यान आमी ताचे गोवाय जावंक नात. आमच्यो कुरण्यो देवाक मानता तसल्यो जावंक नात. आमची देख बरी जावंक ना. बाबा भयणीनो, जायते फावटी क्रिस्तांवां कशें आमी जिवंक ना. शेजार सामाऱ्याक आमी दुखयलां, आमच्या गोच्च्याक आमी दुखयलां. जायते फावटी आमचें जिवीत एक शेडेमोळ्याचें जिवीत जालां.
लायफ ऑफ इनडिफरन्स आज देवा लागीं बोगसोळे मागुया, आमकां बुगोस म्हूण मागुया आनी सगली काल्तिकायेन म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोळ्यांत उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच आंकवार मरी सगल्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोर पदवेदा देवा आमच्या बापा, तुजी अगणीत पदवी बोकून पातक्यांची दया करून आनी तांकां बोगसोणें दिवंक तूं दाखयताय. आमा पातक्यांक सदांच कोनवाळायेन वागूय आनी तुज्या बासावण्याक सगल्या काळजान उतरेकून सर्गीचें सूख आमी जोडू शेकून आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो करू दिव तुझ्या आणि पवित्र आत्म्याचे एक पडत जियेताना चलुयता सासनाच्या हा सासना. म्हज्या पासत निडुकाय कोत्ता सर्वेस्पराची सगळी पोरसां प्रवाद्यांची जाली जाल्यार लोखंडेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान कुपान देंवन आयलो आनी मोइसेसा कडेन उलयलो. उपरांत ताचे सवें आत्मा आसलो. तांतलो तोडो काडून ताणें 70 जाणांक दिलो. ताचेर आत्मा देंवलो तेन्ना ताणें संदेश दिलो, पूण उपरांत ताणें आनीक संदेश दिलो ना. दोगां मनशांक पेणे मैदानार रावलेले. एकल्याचें नांव येदाल आनी दुसऱ्याचें मेदाल. ताचेरूय आत्मा देंवयलो. जरूय ते तंबूशी वचूंक नासले, तरूय नेमलोले मदें तांचीं नांवां आसलीं. ताणें पेणे मैदानार संदेश दिवंक सुरू केलें. एका तरणाटो एक खबर मोइसेसाक सांगूंक गेलो. ताणें म्हणलें, पळय, येदाल आनी मेदाल पेणे मैदानार संदेश दिता. तेन्ना भुरगेपणार तान मोइसेसाचो सेवक आसलो तो नूनाचो पूत जेसू अशें म्हणूंक लागलो. म्हजे दोनयान मोइसेसान तांकां मना कोर. पूण मोइसेसान तांकां जबाब दिलो, म्हजे पासत तुमी निडुकायेन कोताय सर्वेस्पराची सगळी पोरसां प्रवेदांची जालेली जाल्यार आनी सर्वेस्पो तांचे भितर आपलो आत्मो घातलोलो जाल्यार हांव कितलो खुशी. देवाचें उतरें. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. म्हणुया, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो आनी काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची सुमत सोरभोवती जिणेची घोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरेंच नितीचे जाणवाय. जबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची भक्ती पवीत सदांच तकपाची. सर्वेस्पराचे नेन्नोय स्वताचे सगळे नितीचे. जबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. देखून तांतल्यान तुज्या सेवकांक मेळटा जाणवाय आनी तांकां पालो दिवंक तो व्हड इनाम जोडटा. पूण आपले सगळे चुकीची कोणाक वळख आसत. ज्ञानारपणान केल्ल्यो म्हजे चुकी म्हाका बोगूस. जबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. आनी तुज्या सेवकांक गोरवी जावंक दिवं नाका. गोरवान म्हजे अधिकारांक चलोवंक निर्मू नाका. तेन्ना हांव गुन्यांवकारी चलतलों, व्हडा पातकांतलो मेकळो जातलों. जबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो आनी काळजाचो संतोष. वागयोन याकोबाचे चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, आतां तुमकां ग्रेस्तांक सांगलां, तुमचे येवचे आसात तें उत्पणाक लागून वालाप आनी रोदून करात. तुमच्यो ग्रेस्तायो पुसल्यात आनी तुमच्या नेसणाक सांगणी सोश्टीक शेलां
तुमच्या भुरग्यांक आनी तुमच्या भांगाराक आनी रुपयाक पडोवंक लागल्या आनी हे तांचे करून तुमचेर आड गोवाय दितली आनी विशयान परतून तुमचें मांस खातली. सुपूर्ण पावल्यात तसल्या नेमाच्या दिसाक तुमी गिरेस्तकाय पर्वजांच्या तुमी आसात मांस खातली. सोपूर्ण पावल्यांत तसल्या निमाण्या दिसाक तातूंत गिरेस्तायो पुजायतल्यात तुमी मांस खातली. सोपूंक पावल्या तसले निमाण्या दिसांत तुमच्यो जायतल्यो. तुमच्या शेताचें लुणवण केल्यात त्या वावराची जी तुमी मजरूत दिवंक ना ती आतां तुमचेर आड बोब मारता आनी तुमच्या आलांच्या साद दोळदोळांच्या सोरेस्पराच्या कानार पडटलें. ह्या संवसारांत तुमचें जिवीत सुस्त आनी कामगारांचें जालां. पिडापीड दिवंक तुमी मातशें इतल्या संवसारांत तुमकां जिवीत सुस्त आनी कामगारांचें जालां. पिडापीड दिवंक तुमी मातल्यांत. निर्मळपणाचेर फॉर्मोण मारून तुमी तांकां जिवेशी मारलो आनी तुमी तुमचेर आड बोळ करूंक ना. देवाचें उतोरें. उद्गार. स्वता वरवीं आमकां संवसारांतली कोर. सोरेस्पराक जय. Sorvespo तुमचे सोवे आसू. मार्क पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जुआवान उलोवन जेसूक म्हळे, गुरुजी, आमचो पाटलाव करिना तसल्या एका मनशाक तुज्या नांवान देंवचार काडटना आमी देखलो आनी ताका आमी मोना केलो. पूण जेसून म्हळें, ताका मोना करूं नाकात, कित्याक म्हज्या नांवान विस्मीत करीत आनी रोखडोच म्हजेर वायट उलयतसो कोणूच ना. तर आमचेर आड ना, तो आमच्या बागा आसा. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमी क्रिस्ताची म्हूण कोणूय तुमकां एक पात्र बोर उदक पिवंक दीत जाल्यार ताची मजुरी ताका अंतरची ना. पूण बावाड दवरतल्या ह्या ल्हान भुरग्यांतल्या एकल्याक कोणूच वायट देख दीत जाल्यार गाडू ओडटा तसलें एक दांत्याचें पेड ताच्या गोड्याक बांदून ताका दोरयांत बुडयल्यार अदीक बरें जातें. आनी तुजो हात तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो कातरून उडय. 2 हात आसून हेमकोणांत पालो ना तसल्या उज्यांत वेचे परस लुंडो जावन जिवितांत भितर सरल्यार तुका अदीक बरें. आनी तुजो पांय तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो कातर. 2 पांय आसून हेमकोणांत तुका उडयलोले परस तोंटो जावन सासणाच्या जिवितांत भितर सरल्यार तुका अदीक बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो उमटून भायर उडय.
दोन दोळे आसून हेमकोणान तुका उडयलोले परोस एक दोळो नासतना देवाच्या राजान भितर सरूंक तुका ओदीक बरें. तूं हेमकोणान तांचो किडो मोरून मरोना आनी उसो केन्नाच पालोना. जेजू क्रिस्ताचे शुभोर्तो माने मोगाड बाबा भयणीनो, आज आमी लौकीक आयताराच्या दिसाक वर्साच्या 26व्या साद्या काळांत आमी भितर सरता. वर्साचो हो 26वो आयतार म्हणटो सादो काळ आनी आज लौकिकांचो दीस हो लौकिकांक भेटयलो हो आयतार. आमी लौकिकांक भेटयलेलो आयतार म्हणटा तेन्ना सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां, आमी सगळीं क्रिस्ती पोरसां देवाची पवित्र सभेची गुडाद कूर म्हणटो जावं पाद्री जावं माद्री जावं सिस्टऱ्यो यांचे दीस न्हय आयज, पूण गरज आज तुमचो जी कोण काजारी आसात, जी कोण आंकवार आसात, जी कोण आपलें सादें जिवीत जियेतात, क्रिस्ती बाबा भयणां तांचो दीस हो. आनी अशें ह्या आयच्या दिसाक नियाळटा आसतना म्हज्या मोतीन एक घोडणी येता उगडास. एका पाद्री बाबान सांगलेली ही घोडणी म्हज्या मोतीन येता. आमी जाणां गोंया आमच्या सायबाक भेटूंक जायतो लोक येता. गोंयच्या सायबाचे फेस्त जाता तेन्ना नोवेनाच्या दिसांनी आमी वेताले आदल्या काळार चलून वेताले आमचो लोक जायतो. आनी भायलो लोक जायतो येता, जावं तो वसयतान बॉम्बेतान, जावं आमच्या कर्नाटकाक बेलगांवतान कारवारतान, जावं महाराष्ट्रान कोल्हापूरतान नासिकतान लोक चलून येता बाबा भयणी. आनी अशेंच एक पोंगोड सदांच वर्साच्या वर्सात चलून येता. 200 किलोमिटर ती चलतात, घाटारतान देंवतात आनी गोंयच्या सायबाच्या नोवेनाक ती पावतात, फेस्त कोत्तात, उपरांत ती घरा परतून वतात. वाटेर येता आसतना तांकां जायतो कोश्ट पडटात बाबा भयणो, पूण ती आस्त्या मुखामोडान हे कोश्ट बाबा भयणो सोंसूंक तयार आसात. वाटेर येता आसतना थंय उमक्या उमक्या जाग्यांचेर ती रावतात आनी ह्या जाग्यांचेर तांकां बरे भाशेन तो दुसऱ्या धर्माचो लोक तांचो येवकार करता. तांकां सगळें न्हेसूंक पांघरूंक न्हय, पूण रावपाचें, तांचें न्हिदपाचें पेणे करपाचे वस्तू, चादरां, हेर वस्तू तांकां न्हिदूंक दितात. इतलेंच न्हय, रात्र जेवण तांचें ती सगळीं तयार करून दवरतात. आनी ह्या मनशाक कांयच आडखोड जायना, कांयच तांकां आडखोडी मेळनात जेवणा बाबतींत जावं रावपाचे बाबतींत. अशेंच तो पाद्री तांकां विचारता, तुमकां त्रास पडनात? आनी ती म्हणटात, आमकां कित्याक त्रास पडटले? आमी यात्रेकारां, आमी क्रिस्ताची गोवाय दिवंक भायर सरल्या, आमी क्रिस्ताची म्हणटकूच आमकां कसलीच भिरांत ना, आमचो परामोस देव करता. आनी वाटेर चलता आसतना तो लोक जो तांकां घेता, तांची भेट करता, हो लोक म्हणटा, तुमी जेन्ना आमचे सवे येतात तेन्ना आमकां खुशालकाय भोगता, कित्याक तुमी क्रिस्ताक गोवाय दितात. तुमच्या जिवितान तुमी क्रिस्त आसा म्हूण आमकां परतून एकदां आमचो बाबाड जिवो करतात. गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक वेता तेन्ना आमकां तुमचे उद्देशी आशिर्वाद मेळटा, तुमचे उद्देशी आमकां सगळीं देणी फावो जातात. आनी बाबा भयणीनो, हें आयकून तो पाद्री सगळो अजाप जाता आनी म्हणटा, देवाचें देणें न्हयच पाद्रींक माद्रींक वो हेर मनशांक, पूण देवाचें देणें सगळ्या आमच्या भावार्थ्यांक देवान पवित्र आत्म्या उद्देशी फावो केलां. आयचें पयलें वाचप लोकगोंतीच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी घेतलां 11वो आवेसवोर. आनी ही उतरां तुवें आमकां मेळोनात, कित्याक तें थोडेंशें वाचप लांब जाता म्हूण थोडेंच घेतलां. पूण हांव तुमकां वाचून दाखयतां पयलो वड ह्या लोकगोंतीच्या पुस्तकार 11व्या आवेसवरांत कितें सांगता ती. पोरजा कोश्ट पडटात देखून सर्वेस्पराचेर गुणगुणूंक लागली. हें आयकून सर्वेस्पराक राग आयलो आनी ताणें उजो धाडलो. ते उज्यान उलपले आनी एके वाटेन मैदानांत सगळे उलपोवन गेले. म्हणजे
देवाचेर पोरजा गुणगुणूंक लागले. मोजेसान तांबड्या दर्यांतल्यान बुडय नासतना पांय भिजय नासतना तांकां फारावाच्या हातांतली वाटायली बाबा भयणीनो. तरी पुत्यान ओरोण्यांत आमकां कित्याक हाडलें ती गुणगुणूंक लागलीं. ती म्हणूंक लागलीं हांगासर कितें आसा, आमकां तूं कितें करूंक सोदता, आमकां तूं मारूंक सोदता, हांगा तर कांय ना, जेवण ना, कांय ना. म्हणटकूच आमकां कित्याक तुवें हाडल्यान. आनी बाबा भयणीनो, ही पोरजां देवाचेर गुणगुणटा आसतना देवान आयकलें आनी देवाक राग आयलो. देव तिडलो आनी देवान तांचेर उजो धाडलो. मोजेसूय बाबा भयणीनो तांचो फुडाकारी आसलो. मोजेस इतली पोरजां आसली, सगल्यांचो फुडाकार, सगल्यांक ताणें बुजवण दिवची, सगल्यांचे आदाराक पावचें हें घडोवन आसलें. म्हणटकूच मोजेसान देवाक विचारलें 11व्या स्वर, आनी ताणें सर्वेस्पराक म्हणलें, तुज्या सेवकाक कितले त्रास कित्याक दिताय? हांव तुका कित्याक म्हूण मानूंक ना सायबा? ह्या सगल्या राष्ट्राचें वजन पडे तुवें म्हजेर घाला. मोजेस सांगता देवाक. आतां मोजेस देवाचेर शिंता आनी म्हणटा, हांवें हे पोरजेचो गर्भ सांबाळला काय? हांवें तिका जल्म दिला? कित्याक म्हूण तूं म्हजी परीक्षा घेता सायबा? मोजेसूय देवाचेर गुणगुणटा. पूण सर्वेस्पोर देव तांकां साडिना आनी सर्वेस्पोर देव मोजेसाक काय बरीं उतरां म्हणटा. सर्वेस्पोरान मोजेसाक म्हणलें, इस्रायलाच्या जाणट्यांतल्या 70 जाणांक एकठांय कर. म्हणटा 70 जाणांक तूं वेंचून काड. पोरजेचे वडील आनी शास्त्री म्हूण जाणाय ते. म्हणजे शास्त्र जाणात ते तांकां तो वेंचून काड आनी तांकां पोरजेचे वडील कशे तुवें नेमूंक जाय. तांकां जमातीच्या माटवाशी हाड आनी तुवें तांकां तुजे कुशीक रावूं दी. हांव तुजे कडेन उलोवंक देंवतलो आनी तुजेर आसा तो आत्मो हांव उण्या मापान तांचेर काडून घालतलो. म्हणजे देवान मोजेसाक मागलो, पूण आतां देव आपलो आत्मो ओद्दो मोजेसा वयलो काडून ह्या फुडाकाऱ्यांक दिता. दाखोड करता की पवित्र आत्मो न्हूच मोजेसाक, पूण देव 70 जाणांक वेंचून काडून तांकांय हें देणें फावो करता. आनी काय बरो बाबा भयणीनो, मोजेस देवाचेर दिन वाचून म्हणटा, कित्याक लोक गुणगुणटा आनी तेन्ना तो म्हणटा सगल्यांकूच हें फावो ना. तो म्हणटा सर्वेस्पराची सगळीं पोरजां प्रवाद्यांची जाल्ली जाल्यार आनी सर्वेस्परान तांचे भितर आपलो आत्मो घाल्लो जाल्यार हांव कितलो खुशी. म्हणजे देवान जांकां वेंचून काडल्यात तांकांच देवान, परमेश्वरा देवान आपले नमुणे न्हय पूण आपले तांकां अधिकार दिवन फुडारी केल्यात. म्हणटच हे 70 जाणांक तुमी सगल्या काळजान सगल्या मनान मानून घेयात, कित्याक पवित्र आत्म्याची देणी देव तांकां दिता. बाबा भयणीनो, आयच्या दुसऱ्या वाचपान बाकीवन जाकोबाचे चिठींतलें वाचप आमी घेतलां. काय बरें वाचप आमकां भू करून आमकां जे कोण संवसारी वस्तूंक लोबदून आसात, आपली ग्रेस्काय पुंजायतात, बाटां पुंजायतात, दुसऱ्यांची आडगां नाडगां करून आपलें कोत्तात, भांगारां एकठांय करतात, तांकां बागेवन जाकोब काय बरीं उतरां म्हणटा. आतां तुमकां ग्रेस्तांक सांगता, सारके उतरांनी सांगता, तुमकां ग्रेस्तांक सांगता म्हणटा, तुमचेर येवचे आसात ते हाल उपद्रवांक लागून विलाप आनी रुदन करात. तुमच्यो वाटो बदलात, चेंज युअर वेज. तुमच्यो ग्रेस्कायो कुसल्यात आनी तुमची नेसनां साशेन केल्यात. म्हणजे तुमच्यो ग्रेस्कायो कुसून गेल्यात आनी वाडोय लागल्या तुमचे ग्रेस्कायेक. म्हणटकूच तुमच्या भांगाराक आनी रुप्याक कोडोम लागल्या आनी तांची कोडोम तुमचेर आड गवाय दितली. बाबा भयणीनो, आमी संवसारान पुंजायता, भांगार जावं रुपया आमी पुंजावन दवरता. तो म्हणटा 3 वस्तू उगडास दवरच्यो. जितले तुमी ह्या संवसारान पुंजायतले सगळें बाबा भयणीनो पाड जावन वेतले. दुसरें, तुमच्या भांगाराक आनी रुपयाक कोडोम लागतली. आनी तिसरें, तुमच्या नेसऱ्यांक बाबा भयणीनो साशें लागतलें, म्हणजे आडोय लागून पाड जातली. आनी उपरांत तो म्हणटा, तुमी सोंपूंक पावल्या तसल्या निमाण्या दिसाक तुमी ग्रेस्कायो पुंजायल्यात. म्हणजे पुंजायत आसात तुमी ग्रेस्कायो, तुमी सोंपूंक पावल्यात. पूण आजून पुत्यान तुमकां आस ग्रेस्कायेचे संवसाराचे वस्तूंच्यो.
म्हणटूच दोलबारांच्या सर्वेस्पराच्या कानार पडला आनी तो तुमचेर फॉर्मोण मारून तुमकां जिवेशी मारतलो. म्हणटकूच पयले सद्याक रुदोन विलाप करात आनी तुमच्यो वाटो बदलात. चेंज युअर वेज. तेन्नाच की सर्वेस्पर देव तुमकां सांबाळून दवरतलो. आयचे शुभ वर्तमान मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. जो हांव जेजूचो शीस जेजू मुखार येता आनी म्हणटा, सायबा, आमी आमचो पाटलाव करिना तसल्या एका मनशाक पळयलो आनी तुज्या नांवान देंवचार काडटना आमी ताका देखलो आनी आमी गेले आनी बोन केलो, ताका मना केलो. अरे करिनाका, तूं आमचो पाटलाव जात न्हय. जेजू म्हणटा, म्हजेर आड ना, ताका तुमी मना करिनाकात. कित्याक म्हजेर आड ना, ताका तुमी मना करिना. कित्याक हांव म्हज्या नांवान विस्मीत करीत आनी म्हजेर वायट उलयत अशें तुमकां दिसता? ना बाबा भयणो. कित्याक जो म्हजेर आड ना तो म्हजेर विरोध ना. म्हणटच ताका मना करून कसलो फायदो ना. ओदीक तुमी खुशाल जावंक जाय, कित्याक म्हज्या नांवान तो देंवचार काडटा. ओदीक आनी ओदीक तुमी सजमो नाकात की तुमकांच ही पवित्र आत्म्याची देणी दिल्या. सगल्यांक जाणी ह्या म्हजो पाटलाव करूंक येवजिला, म्हज्या नांवान ते करतात, तांकां हे पवित्र आत्म्याची देणी फावो. म्हणटच भावा भयणो, आमी समजोवचें न्हय आमचेच सवें पवित्र आत्मा ना, आमच्या हेरा भावा भयणाय सवें पवित्र आत्म्याची देणी आसात. कित्याक आपल्या काळजांतान जेजूक ती मानतात. बॅप्टिझम ऑफ फेथ. आमी घडी उदकाचो बाप्तीज घेतला, थोडी रोगताचो बाप्तिजात घेतात. आपूण जेजू गोवाय जावन जिवेशी मरतात. पूण आमची हेर ओ क्रिस्ती भावा भयणां आसात, ती भावार्थान जेजूक मानतात. सो बॅप्टिझम ऑफ फेथ तांचे सवें आसा आनी हाका लागून बऱ्यो कोरण्यो करूंक ती पावतली. 3 वस्तू आमच्या मनांत आमी दवरच्यो. पयले सुवातेर जेजू आज आमकां सांगता, जेन्ना आमी क्रिस्ती, आमी क्रिस्तांवां जाल्यार जेजूक ओळखूंक आमी सोदता जाल्यार पयले सुवातेर बाबा भयणो आमच्या उतरांनी न्हय पूण आमच्या कोरणांनी आमी जेजूक गोवाय दिवंक गरज. दर एक आमची कोरणी जेजूची गोवाय आमकां जावंक गरज. आमी जायते फावटी जेजूचे गोवाय जाता, बाळा 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 करून आमी उतरां उलयता, पूण आमच्यो कोरण्यो उरफाट्यो जातात. आमी दुसऱ्यांच्यो खबरो करता, दुसऱ्यांचे वायट उतरां म्हणटा, वायट गोवाय जाता, वायट आमी जिवितान करूंक सोदता. दुसरे सुवातेर आमी क्रिस्ताची जाल्यार भावा भयणांदो आमच्या जिवितान एक नवसरणी हाडूंक आमी वावरूंक गरज. आमचें आदलें जिवीत सोडूंक आमी गरज. आमच्या जिवितान आमी आदलें सोडूंक सोदिना. वी स्टीक टू आवर वेज. आमी कितें करता तें सारकें म्हूण सजमता. म्हाका तर कोणें कितें बरें सांगलें हांव ताचेर वायट आड उलयतां. म्हाका तर कोणें बरी देख दिली हांव भाव भयण बरी देख घेवंक सोदिना. म्हाका तर कोणें बरें केलें जाल्यार हांव म्हणटा तो वायट मनीस. जिवितान आमचें अशें. आनी आमी कितें करता, उदीक बरें तोंड दाखोवन ओगी रावल्यार बरें, कित्याक आमचेरूच उरफाटें तो उलयतलो, आमचेर कोंत्र जातलो, आमकां तो वायट करतलो अशें आमी भियेता. बाबा भयणो, पवित्र आत्म्याची देणी आमकां सगल्यांक बावतिजमा उद्देशी दिल्या. आमी बावतिजम घेता तेन्ना 3 देणी आमकां मेळटात. पयले सुवातेर याज्ञीक, प्रवादी आनी राय कसो आमकां जेजू ह्या संवसारांत धाडटा. म्हणटच याज्ञीक कसो हांवें म्हजो दिसपोटी जेजूची शिकवण हांवें जाणा जावंक जाय. प्रवादी कशें ही शिकवण हांवें दुसऱ्यांक सांगूंक गरजेची. आनी राय कसो हांवें बाबा पोटी जिवितांत जिवंक गरजेची. आमी ह्या संवसारांत जियेतना ही पवित्र आत्म्याची देणी आमकां देव फावो करता जाल्यार गरज आमच्या जिवितांत दिसपोटी आमी देवाचेर देण्याचेर पातयेवन आमचें जिवीत सारूंक. आनी तिसरी वस्त बाबा भयणीनो, आमी क्रिस्ताची म्हणटा तेन्ना आमच्या ओ क्रिस्ती भावा भयणांक पावूंक गरज. आमी जायते फावटी आमच्याच पंगडाच्या मनशाक पावता. हांव समज एके जातीचो, हांव समज एका वाड्याचो, हांव म्हज्या वाड्याच्याच, हांव म्हज्या कुटुंबाच्याच मनशांक पावता, हांव म्हज्या जातीच्याच मनशांक पावता. दुसरे जातीची आमी म्हणटा ना ती दुसऱ्या जातीची, ती व्हडली कुडीची, आमी ल्हान कुडयेची. आमी एकामेकाक सोयरी दवरिना भावन. आमी एकामेकाक सोर कोत्ता, ती व्हडली मनशां आमी गरीब मनशां. ना बाबा, देवाच्या राज्यांत आमी कोण व्हड न्हय कोण ल्हान न्हय, सगळीं एक सारकी. आमचे ओ क्रिस्ती भावा भयणांक बरी देख आमी जावया. आमचे ओ क्रिस्ती भावा भयणांक आमी
सगळी सहनशक्ती आमचे भितर आसा तितले पासियेंस आमी घेवन तांच्या आदाराक आमी पावया, गोवाय आमी तांचे जावया. आमी क्रिस्तांव भाव भयण गोवाय न्हय. आमकां ती ओ क्रिस्ती भाव भयणां पळयता तेन्ना म्हणटा तुमचें क्रिस्ती जिवीत कितें? मौजा मारतात, सोरोप येतात, तुमचे मदें एकामेका सवें तुमचें ओदीक आनी ओदीक क्रिस्ती जिवीत सारकें ना. कित्याक दादलो आसा तो आनी कोणा सांगाता जियेता, बायल आसा ती आनी कोणा सांगाता लाग मारता. अशें आमचें धोरण जाता. आमीच तर बरी देख जायना जाल्यार आमची ओ क्रिस्ती भाव भयणां कशी जेजूक सोत मानतली. आज तुका आनी म्हाका एक उलो, पयले सुवातेर आमच्या जिवितांत आमी क्रिस्ताची जाल्यार आमकां विचार करुया, खरेंच आमच्यो कोरन्यो जेजूचे गवाय जावंक आमी करतले? आमच्या जिवितांत दर दिसाक आमची उतरां आमी म्हणटा ती आमच्या कोरन्यांतल्यान जिवंक आमी वावुरतले जाल्यार आमकां विचार करूया. दुसरे सुवातेर भाव भयणीनो, आमी क्रिस्ताची म्हणटा जाल्यार आमच्या जिवितांत नवसोनी खरेंच आमी हाडटले जाल्यार आमकां विचार करुया. आनी तिसरे सुवातेर भाव भयणो, आमच्या जिवितांत आमी गोवाय जाता तेन्ना आमच्या ओ क्रिस्ती भावा भयणांक आमी उदार मनान ही पवित्र आत्म्याची देणी वांटूंक आमी मुखार सरुया. तांकां ओदीक आनी ओदीक नवसोलेली मनशां आमी जावन तांच्या आदाराक पावुया. तांकां बाबा भयणो ही सोडवण दिवंक आमी दर दिसाक प्रयत्न करूं. तेन्नाच की आज लौकिकांचो दीस आमी पाळटा तेन्ना पवित्र सभेचे जिवे गोवाय आमी जातल्या, पवित्र सभेचे जिवे सांदे आमी जातल्या, पवित्र सभेची गुडाट करून आमकां ओ क्रिस्ती बाबा भयणां आमची पाचारतल्या. अशेंच आमचे सभे जावं म्हूण आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड दर दिसाक आनी ह्या मिसांत मागून घेवया. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो बाबार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सूर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या उसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक. तो पवित्र आत्म्या वरवीं घट सामावलो, आंकवार मळई तांय जल्मलो, पोंच पिलाता काल तांणी कोस उसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांचो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाचो हावसराय बसला, थंय तांणी जिव्या मेनाची मोजमी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो, संवसारांतली गिरेस्तकाय तोखता तसलीं फळां दिनात. तुमी क्रिस्ताची हो आयचो विशय मनान धरून पवित्र सभेच्या गरजां पासत आनी किरीत भाशेन आज लौकिकाच्या मुणयारपणाक भेटयलेल्या आयताराक लौकिका पासत आमची मागणी आतां बापा मुखार उबारुया. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी लौकिकांनी पवित्र सभेन संपूर्णतायेन आपले आपोवण्यांक दिवंक तांकां गरज तितले उत्तरेन दिवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या राजकारभारी फुडाऱ्यांनी आनीक जबाबदारेन ओळखूंक लोकांक मोगान सेवेंतल्यान सजमीकाय बरेपण फावो जावंक देवा लागीं मागुया. लौकिकांनी आपले मुणयारपण पवित्र सभेन आनीक समाजांत उर्बेन चलोवंक आनी ती क्रिस्ताची म्हूण सदांच दिसून येवंक देवा लागीं मागुया.
कोश्टांक आनी पिडेक सांपडलेल्यांची सेवा करूंक लोकिकांची मुणयादपणान आसात तांचे वरवीं जायतें बरेंपण जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या फिरगोजेन गवळीक सभा आसा. आमची दर एका सॅक्टराची वडिलां आसात. आमच्या फिरगोजेन आमचे युकरिस्टीक मिनिस्टर्स आसात. आमचे फिरगोजेन आमचे दोतोनीची कातिकिस्तां आसात. आमचे फिरगोजेन हेर आमचे जमाती आसात जावं लिजन ऑफ मॅरी, फ्रांसिस्कन ऑर्डर्स आनी दुसरे सेंट विन्संट द पॉल. ह्या सगल्यांनी अदीक आनी अदीक आपली जबाबदारी समजूंक आनी आपल्या ह्या जबाबदारी वरवीं पवित्र सभा भोव करून आमचे चिखलेची वाडो म्हूण देवा लागीं मागुया. ओ सुर्गीच्या बापा, तुजे मुखार आमची मागणी दवरल्यात ती आमकां फावो कर आनी आमी क्रिस्ताचे गवाय जावंक अदीक आनी अदीक आमकां कुरपेन बोर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भावा भयणो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आन्याके पवित्र सुबेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. कोनवाड्या देवा, आमी तुका ओपतांव ते जेजूच्या कुळी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं ते आमकां सगळे देण्याची निरंतरी वावती सोर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची कारजा उबारूया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासनाचे देवा, सोर काडयेन सोद ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगतांव. भोगोत सासनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट बगूंक आमी बरवशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. बापा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणी कोराचे रोगो पातकांचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक पुरात. बाबाळताचो गूट पोरगोटुया. Gesù meno, Gesù জীবন জানা, Gesù নভিয়ানে বলো. Gesù meno, Gesù জীবন জানা, Gesù नव्याने तोलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुडू ग्रास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कुडार रगो सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती चोपू ती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता आनी सूर काळी तुका मानवले ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तरणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परासूर वायटांतले आमकां निवा दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे तुवें पुणचे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसका म्हणजे खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी संवसाराचे पाप आमची काकूत कोर. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगल्या आमी सुभागी. तुवें तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे कातरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळाचे तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून हांव तुजो मोग तुजो करता मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत
काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयता हांव तुका विंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमच्या आत्म्याचेंच तशेंच कुडीचे सूर वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भू गुणादीक ओकोत जावं. जशे रितीन जेजूचें मरण समोरमून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच स्वर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मातशें बसुया. सुमानाच्यो कोड्योन्यो. येता त्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक दोमिनोस समुदाय 6 वरांचेर 7:15 वालीस सायड, 8:30 वरांचेर ऑर्चर्ड बे समुदाय आनी चिकालीम यूथ फार्मर्स क्लब आनी 9:30 वरांचेर दोतोनीच्या भुरग्यांक आसतलें क्रिस्माच्या दोतोनीक. बाबा भयणीनो, चतुर आयदोची 9:30 वरांचेर मीस जाता तेन्ना गेल्या त्या आयताराक वी हॅड ओन्ली 50 व्ह्यूअर्स.
आतां सांगता तुमकां कित्याक हें 9:30 वरांचेर मीस जाता तें भुरग्यांक म्हणटच आवय बापायनी 9:30 वरांचेर मीस जाता तेन्ना जी कोण कोंबयांची भुरगीं आसात कोंबयां घेतला आनी उपरांत क्रिस्म घेवची भुरगीं आसात तांकां घेवन बसून हें मीस आयकोपाचें आपल्या घरांत कित्याक हें मीस लायव्ह टॅलिकास्ट तुमच्या भुरग्यां खातीर आमी करता म्हूण चोत्राय दवरची म्हणटच खंयच्याय वेळार तुमी बसचे न्हय जावं सकाळची मिसां आमची लायव्ह जायनात 9:30 वरांचेर जे मीस लायव्ह जाता तें भुरग्यांचें खेरीत भाशेन भुरग्यां खातीर आमी तें भेटयता म्हणटच तुमी घरांत आसात तेन्ना तुमच्या भुरग्यांक घेवन ह्या मिसाक तुमी बसचें म्हूण आमी मागता सायबिणीची बॅट तिची मांडावळी भाशेन आसा ह्या सुमारान 27 तारखेर समुदाय पालोटी 6 वरांचेर 28 तारखेर सायबिणीची बॅट समुदाय रेजिडेन्सी 6 वरांचेर 30 तारखेर समुदाय आसोय दोंगरी 6 वरांचेर आमचे इगोर्जीन सेवादोर मासा कोणे तरी व्हेला बाबा बिडनो तुमी व्हरतात आज आमकां मॉडर्न गॅजेट्स आसात म्हणटच मोबायलाचेर तुमी ताचो फोटो क्लिक करून जी मागणी आसा सुरवातेची उतरां जावं बावडतेची मागणी ती करून तुमी व्हरचे हांगासरलो तुमी व्हरचो न्हय म्हण आमी तुमचे लागीं मागता रेजिना मुंदी स्कॉलांत खेरीत भाशेन ब्लड डोनेशन आसतलें तांचे 50 वर्सांचे निमतान ते ब्लड डोनेशन करतात 3 तारखेर ऑक्टोबराचे म्हणटकूच तांकां कोणाक दिवची कुशी आसा तांणी रेजिस्टर करचें आमी आमच्या बोर्डाचेर तें सगळें मारलेलें आसा कॉन्टॅक्ट नंबर एन डोनर्स कॅन प्री रेजिस्टर ऑन द गिवन कॉन्टॅक्ट नंबर फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ द इव्हेंट फॉर डिटेल्स प्लीज सी द फ्लायर दॅट कॅन ऑल्सो बी पुट ऑन द नोटीस इट इज ऑलरेडी पुट ऑन द नोटीस बोर्ड कायंडली हॅव अ लूक भाऊ भयण आमी मिसाक येता तेन्ना चोत्राय दवरची मुखायले बांक पळयात तुमी आनी तुमी खंय बसल्यात ती पळयात मुखायले बांक सगळे रिते आसात तुमकां तो दिसता मिसाक येतात जोडी मोडी बसात कित्याक आमी पॅन्डेमिकान आसात म्हणटच एक बांकाचेर 2 वा 3 जाण बसात फाटल्यान लूट करून बसो नाकात कित्याक तुमकांय त्रास लेट येता त्याय मनशांक त्रास आमी एक समुदाय कशी फिरगोजेन येता जाल्यार समुदाय कशी आमी बसूया उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सव्या सूख आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात पवित्र आत्म्याची देणी दर एका मनशाक फावो जाल्ली दुसऱ्यांक वांटूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा
Ognuno di noi ha le proprie radici. Ricordiamo le proprie radici dei padri, dei nonni. E siamo collegati ai nonni, che sono un tesoro. Ma sono vecchi, no. Loro ti danno la linfa, tu devi andare da loro a prendere per crescere e portare avanti. Noi non diciamo va e rifugiati nelle radici, no, va alle radici, prendi lì la linfa e vai avanti, fa il tuo posto, non dimenticatevi di questo. E vi ripeto quello che ho detto tante volte, quel verso tanto bello, no? Tutto quello che l'albero ha di fiorito gli viene di quello che ha di sotterrato. Tu potresti crescere nella misura che sei unito alle radici, ti viene la forza da lì. Se tu tagli le radici, tutto nuovo, ideologie nuove, non ti porta a nulla questo, non ti fa crescere, finirai male. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकांय देव.
आनी आयचे मिसाचे भेटेन सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. ही आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून लुड्डीना मिस्किता आनी ताच्या फामिलीच्या इंतेसावान. सॉरी चूक जाली, हें तिसऱ्या मिसाक केल्लें. आयज हें इंतेसांव करीत भाशेन आमी सगल्या दोतोनीच्या भुरग्यां पासत भेटयता तुमच्या इंतेसांवा पासत. तुमचें जण एकल्याचें इंतेसांव ह्या वेळार देवा मुखार दवरात आनी मागात देवाची कृपा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगला बाबा भयणीनो, आयज सादे कालाचो 26वो आयतार. आयचे सेवा धर्म्याचो विशय तुमी क्रिस्ताची. केदे व्हडले भाग आमचे आमी क्रिस्ताची जावंक. चिंतनांनी, उतरांनी आनी कोरण्यांनी क्रिस्ताची आमी जावं. संत पावलो सांगता तें आमी म्हणूंक पाव. फक्त क्रिस्त म्हज्या जिविताक अर्थ दिता. आयज लोकिकाच्या मुनियारपणाक भेटयलोलो आयतार पाळटा. आमकां सगल्यांक ते मागीर बिस्प, पाद्री, दायक वो लोकीक जावं. आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं तेच आपोवणें मेळ्ळें म्हूण मनांत दवरुया. लोकिकांनी आपले मुनियारपण चलोवन ताका फावो तो जागो पवित्र सोबेत सदांच मेळचो म्हूण मागूं. संतोशान हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेवया. लौकिकांचें मुनियारपण म्हणजे ले अपोस्टलेट. आनी ले म्हणल्यार जे कोण याज्ञीक न्हय, जे कोण माद्री न्हय, दोज आर नॉट प्रिस्ट्स एंड रिलिजियस, ते ले म्हणजे तुमी सगलीं ले. किरीत भाशेन आयज देवाक आर्गां दिवया, कित्याक तुमकांय जण एकल्याक ह्या पवित्र सभेच्या मिसावान, पवित्र सभेच्या वावरान जागो आसा. देवाक आर्गां दिता आसतना आमचीच मोदें आमी चिंतुया. कितले फावटी आमी जबाबदारी घेतल्या. हाव मेनी टायम्स हॅव वी बीन रिस्पॉन्सिबल. जायते फावटी आमी घोडे बेजबाबदार जाल्या. जायते फावटी ह्या संवसाराच्या वाटांनी आमी उडोवन गेल्या. देवा लागीं बोगसणें मागुया आनी आमी क्रिस्ताची, पूण क्रिस्ताची जावनूय आमी संवसाराची जाल्ल्या भाशेन जियेल्यान देखून ताचें बोगसणें मागुया. आमचे हात जोडून सगळीं म्हणुया, हांव पातकी सोरपुलीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून, वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. सोम्या जेजू, केदे व्हडले भाग आमकां तुवें फावो केल्लें. आमी क्रिस्ताची जावं. आमच्या पातकांतली तुवें आमकां सोडयल्यात, पूण आमी परत त्याच पातकांत पडत रावल्या. सोम्या काकलूटकोर, सोम्या काकूटकोर. क्रिस्ता जेजू, तुवें आमकां आपणायल्या आनी आमच्यान म्हणोंक जाता आमी क्रिस्ताची. मरणांतली लेगून तुवें आमकां सोडयल्या आनी नव्या जिविताचो भरवसो दिलाय, पूण आमी निराशीपणाच्या कालोखांत जियेल्या. क्रिस्ता काकलूटकोर, क्रिस्ता काकूटकोर. सोम्या जेजू, तुज्या पवित्र रक्ता वरवीं कास्तीचे फर्मणांतली आमकां सोडून आमकां क्रिस्ताची केल्यात, पूण आमी दुसऱ्यांचे फर्मोन मारून तांकां भायर आयल्या. सोम्या काकलूटकोर, सोम्या काकूटकोर. देव आमची काकलूत करता देखून सगळीं खुशाल जावया. देवाक आर्गां दिवया. देवाची तुस्त करून आमी महिमा गावया. शांती ताच्या इच्छा संसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सुरपुत्री देवा बापा
आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासा तुझ्या दूर वैभवा पासत आमी तुका वाकांता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोम्या देवा देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काढताय आमची गागणूक तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देव बापाची मोहीम जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सूर पदवीदार देवा आमच्या बापा, तुजी अगणित पदवी भोव कोन्न पातक्यांची दया करून आनी तांकां बोगसणे दिवन तूं दाखयताय. आमा पातक्यांक सदां कोनवाळायेन वागय आनी तुज्या बासावण्यांक सगल्या काळजान उतरिकून सर्गीचें सूख आमी जोडिशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. लोकगंटीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पोर कुपांत देंवून आयलो आनी मोइसेसा कडेन उलयलो. उपरांत ताचे सवें आत्मो आसलो तांतलो तोडो काडून ताणें 70 जाणट्यांक दिलो. तांचेर आत्मो देंवलो तेन्ना तांणी संदेश दिलो, पूण उपरांत तांणी आनी संदेश दिलो ना. 2 मनीस पेन्या मैदानार रावलोले. एकल्याचें नांव एल्दाद आनी दुसऱ्याचें मेदाद. तांचेरूय आत्मो देल्लो. जोरूय ते तोंबुशी वचूंक नासले तोरी नेमलोले मोदे तांचीं नांवां आसलीं. तांणी पेन्या मैदानार संदेश दिवंक सुरू केले. एक तरणाटो ही खबर मोइसेसाक सांगूंक गेलो. ताणें म्हणलें, पळय, एल्दाद आनी मेदाद पेन्या मैदानार संदेश दितात. तेन्ना भुरगेपणांत हांव मोइसेसाचो सेवक आसलो तो नुनाचो पूत जोसेफ अशें म्हणूंक लागलो, म्हज्या दोन्या मोइसेसा तांकां मना कर. पूण मोइसेसान तांकां जबाब दिलो, म्हजे पासत तूं निर्दुका करताय? सर्वेस्पराची सगळी पर्जा प्रवाद्यांची जाली जाल्यार आनी सर्वेस्परान तांचे भितर आपलो आत्मो घाल्लो जाल्यार हांव कितलो खुशी. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. आनेकदां म्हणया. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची समूर्त सोर बरी जिविताची घोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे नेमटायची जाणवाय. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. देखून तांतल्यान तुज्या सेवकाक मेळटा जाणवाय आनी तांकां पाळो दिवन तो व्हड इनाम जोडटा. पूण आपल्या सगळ्या चुकीची कोणाक वळख आसत? नेनारपणांनी केल्ल्यो म्हज्यो चुकी म्हाका बोगोस. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. आनी तुज्या सेवकाक गोरवी जावं दिवं नाका. गोरवाक म्हजेर अधिकार चलूंक निर्मूं नाका. तेन्ना हांव गुन्यांवावीन चलतलों. व्हडा पातकांतलो मेकळो जातलो. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष.
भाग्यवंत जाकोबाचे चिटी वेले वाचप। भावा भयणीनो, आतां तुमकां किरेस्तांक सांगता, तुमचेर येवचे आसात ते हाल उपद्र्यांक लागून विलाप आनी रुडोन करात। तुमच्यो गिरेस्तकायो कुसल्यात आनी तुमची नेसनां सांडशें केलां। तुमच्या भांगराक आनी रुप्याक कोलम लागल्या आनी ही तांची कोलम तुमचेर 8 गोवाय दितली आनी उज्या पोरी तुमचें मांस खातली। सोंपूंक पावल्या तसल्यान निमाण्या दिसान तुमी गिरेस्तकायो हुंजायल्या। तुमचे शेतांची लुणवी केल्या त्या वावराड्यांक जी तुमी मजुरी दिवंक ना ती आतां तुमचेर आडबोब मारता आनी तांचे हाळ हुयलेलींचो 60 डॉलरांच्या सोर्वेस्पराच्या काणार पडला। ह्या संवसारांत तुमचें जिवीत सुस्त आनी कामचाराचें जालां। पिडापीड दिवंक तुमी मातल्यान निरोप्राडीचेर फोर्मोण मारूंक तुमी ताका जिवेशी मारलो आनी ताणें तुमचेर आड बोल करूंक ना। देवाचें उतर हें। देवाचे उपकार। उद्गार। सोर्वेस्पराक जोय जोय, सोम्या तुजे उतर सोद, स्वता वरवीं आमकां संस्कारलोली कोर, सोर्वेस्पराक जोय। Alleluia, 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 alleluia. शुभ वर्तमान आमी आयकूंक येता, बरे भशेन उबी रावया, आमचे हात जोडुया आनी आमचो जबाब व्हडल्यान दिवया। सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं। मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। महिमा तुका सोम्या। जुवावान उलोवन जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमचो पाटलाव करिना तसल्या एका मनशाक तुज्या नांवान देंवचार काडटना आमी देखलो आनी ताका आमी मना केलो। पूण जेजून म्हणलें, ताका मना करूं नाकात, कित्याक म्हज्या नांवान विजमीत करीत आनी रोकडोच म्हजेर वायट उलयतसो कोणूच ना। तर आमचेर आड ना तो आमच्या भागा आसा। हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमी क्रिस्ताची म्हूण कोणूय तुमकां एक पात्रभर उदक पिवंक दीत जाल्यार ताची मजुरी ताका उतरची ना। पूण भावार धरतल्या ह्या ल्हान भुरग्यांतल्या एकल्याक कोणूच वायट देख दीत जाल्यार गाडूं ओडटा तसलें एक दांत्याचें पेड ताच्या गळ्याक बांदून ताका दर्यान बुडयल्यार अदीक बरें जातें। आनी तुजो हात तुका पातकाचो सयेक जायत बी तो कातरून उडय। 2 हात हांसून हेमकोंडान पालो ना तसल्या उज्यान वेचे परस लुंडो जावन जिवितान भितर सरल्यार तुका अदीक बरें। आनी तुजो पांय तुका पातकाचो सयेक जायत बी तो कातोर। 2 पांय आसून हेमकोंडान तुका उडयलेले परस थोंटो जावन सासणाच्या जिवितान भितर सरल्यार तुका अदीक बरें। आनी तुजो दोळो तुका पातकाचो सयेक जायत बी तो उमटून भायर उडय। 2 दोळे आसून हेमकोंडान तुका उडयलेल्या परस एक दोळो नासतना देवाच्या राजान भितर सरूंक तुका अदीक बरें। थंय हेमकोंडान तांचो किडो मरून मरोना आनी उजो केन्नाच पालोवना। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें।
म्हाका न्ही तुका क्रिस्ता. सगळ्यांनी तुमी घडयाळ घातला? मातशें पळयात तुमच्या घडयाळाक आनी म्हजें घडयाळ पळयात. कसले? वीच ब्रँड? पयसान दिसता आसतलें. बरें दिसता? दिस इज क्रुझर ब्रँड. हांवें केन्ना आयकूंक ना आनी कोणाचें घालून येयलां सद्याक. क्रुझर ब्रँड आनीक राडो ब्रँड आसा आनी जायते ब्रँड आसात. तुमच्या हातान घडये ह्या वेळार वेगवेगळे तरेचे ब्रँडेड घडयाळां आहात आसतलीं. आयज तुमी न्हेसून आयल्यात, तांचेय ब्रँड आसात, वेगवेगळे तरेचे ब्रँड. हांव नकळो म्हाका दिसतात पयसान पूण वाचूंक जायना. पूण एक एकल्याचे तुमचे शर्ट्स जावं, पॅन्ट्स जावं, टॉप्स जावं ब्रँडेड. ब्रँड्स आनी ट्रेंड्स. शट अप अँड बेंड ओवर. ट्रेंडींग न्हू सद्याक आमचे मदली जायतीं जाणां करतात. मानिके मागे हिते ट्रेंडींग. आनी ट्रेंडींग आहा तें आयज आमचीं भुरगीं, तरणाटीं, वाडलोलीं सगळें करतात. एके वाटेन ब्रँड्स आनी दुसरे वाटेन ट्रेंड्स. आनी दीस इज वॉट वी आर टुडे. हांव नकळो तुमचे मदली कितलीं जाणां ही थियरी फॉलो करतात, ब्रँड्स एंड ट्रेंड्स. आयज इश्टानो लौकिकां खातीर भेटयल्लो आयतार, ले अपोस्टलेट. लौकीक म्हणटात ती सुरवातेक सांगला तशें जी कोण याज्ञीक न्हय, जी कोण माद्री न्हय, जी कोण रिलिजियस न्हय, ती ले लौकीक. आनी लौकिकांक खिरीत भाशेन एक जागो आसा ह्या संवसारान. आनी भोव करून आमचे पवित्र सभेन आमचो आदलो पाप साहेब पोप जॉन पॉल II क्रिस्ती फिडेलिस लायची म्हण एक चीट बरयता आमकां. तुमी आतां दोतोन शिकतात तेन्ना हेंय तुमी जाणा जावपाक गरज. क्रिस्ती फिडेलिस लायची म्हणटा ते क्रिश्चियन फेथफुल्स, ले क्रिश्चियन फेथफुल्स हांचे विशीं उलोवन पाप साहेब जुआंव पावल II जो सोंपून गेलो तो खेरीत भाशेन सांगतालो हो संवसार पवित्र करूंक आनी ह्या संवसाराचो कारबार सांबाळूंक, वेगवेगळ्या संवसारांतल्या वस्तूचे कारबार सांबाळूंक तुमकां नेमलोलीं आसात. ले ओ जीं कोण लौकीक आसात तांकां नेमलोलीं आसात. आनी ह्या संवसाराचो कारबार ती चलयतात तेन्ना तें पवित्र करूंक तुमचेर जण एकल्याचेर दल्लोलें आसा. हें पाप साहेब जुआंव पावल II सांगता. आमचो आतांचो पाप साहेब फ्रांसीस खेरीत भाशेन तरणाट्यांकूय हो उलो मारता. हो संवसार जरी तर बदलूंक जाय जाल्यार यू बी द चेंज. इफ यू वॉन्ट टू चेंज दीस वर्ल्ड, यू बी द चेंज. आनी तरणाटीं कशीं हो बदल हाडपाक जाता. तुमी क्रिस्ताची. आयचो हो विशय घेतला तेन्ना हो प्रश्न खरेपणी विचारपाचो तुमकां. तुमी क्रिस्ताची? क्रिस्ताची तुमी ना? होय फॉर्सान म्हणत वय जाल्यार तुमी क्रिस्ताची? डू यू बिलॉंग टू क्रायस्ट? येस. आनी त्या पासत तुमी खंयच्या धर्माची म्हणल्यार तुमी म्हणटाले हांव क्रिस्तांव. क्रिस्तांव म्हणल्यार क्रिस्त हांव, आय एम क्रायस्ट. म्हणजे जीं कोण क्रिस्ताची पाटलावदारां आसात ती आनीक एक क्रिस्त जाता. देखून क्रिस्तांव तुमी क्रिस्ताची. तुमी क्रिस्ताची जरी तर हें तुमी दुसऱ्यांक दाखयतात, ह्या संवसारान जियेतात जाल्यार तुमचें मिसांव जालें. ज्या दिसाक तुमी बावतिजम घेतलेलो, उगडास आहा तुमी बावतिजम घेतलेलो तो तुमकां उगडास आसतना तुमी देंशीं आसलीं कुकुल्लीं आनी तुमकां हाडलोलीं हिंगा आल्ताराच्या मुखार तुमच्या आवय बापायन, मागीर शेपाय शेमाय घोडे आसलोलीं, पोदोन मोदोन आसलोलीं आनी घोडे थोडीशीं घरचीं आसलोलीं आनी तुमकां हाडून बावतिजम दिल्लो तेन्ना जेजूच्या 3 कार्यांनी तुमकां वांटो दिल्लो. दोतोनीन तुमी हें शिकल्यात आसतलीं. सॅक्रमेंट ऑफ बॅप्टिजम शिकता आसतना जेजूची तुमी क्रिस्ताची म्हणटोच ह्या बावतिजमान तुमकां क्रिस्ताच्या याज्ञीकपणान वांटो मेळ्ळा, प्रिस्टहूड ऑफ क्रायस्ट. तुमकां जेजूच्या प्रवादीकपणान वांटो मेळ्ळा, प्रॉफेटहूड ऑफ क्रायस्ट. तुमकां जेजूच्या रायपणान वांटो मेळ्ळा. तुमी राजा आनी राणी जेजू बराबर. म्हणटूच ही जी तुमकां येदी व्हडली पदवी दिल्या
ती वाडटा आसतना ही तुमी जियेल्यांत काय ना, जियेतात काय ना, हेज्या मुखार तुमी जियेतलीं काय ना, जण एकल्याचेर धरलेलें आसा. आनी जेन्ना तुमी खरेपणी जियेतात तेन्ना तुमच्यान म्हणूंक जाता, ओय क्रिस्तांव, आय एम क्रायस्ट, आमी क्रिस्ताचीं. हें करपाक आमकां जायतीं देणी दिल्लीं आसात. आयचीं वाचपां खेरीत भाशेन आमच्या मुखार दवरता. आमकां देणी दिल्लीं आसात, गिफ्ट्स सो दॅट वी लीव आ मिनिस्ट्री टुवर्ड्स क्रायस्ट. आमी जेजू सवें हें आमचें मुणयारपण जिवं. मुणयारपण म्हणटात तें मिनिस्ट्री म्हणटा ती फकत व्हडली जातोच न्हू. आतां धाकटीं आसतना तुमचे मदले जायते जाणांनी वेदीची सेवा केल्या, ऑल्टर सर्वस जाल्या. ऑल्टर सर्वस जावन तुमी तुमचें एक मुणयारपण आल्तारा सवें आनी पवित्र संस्कारा सवें म्हणजे मिसाचे भेटे सवें केल्या. तुमचे मदलीं थोडीं जाणां आतां तरणाट्याच्या जम्यान आसात, पॅरिश यूथ, आनीक एक मिनिस्ट्री. पॅरिश यूथ कशीं जायत्यो वस्तू आसात ज्यो तुमी जियोवपाक जाय आनी दुसऱ्यांकूय शिकोवपाक जाय, वावर करपाक जाय, करतात तुमी. थोडीं जाणां लिजन ऑफ मॅरी ह्या जम्यांत आसात, मागणें करतात आनी सेवा करतात. जें कितें लिजन ऑफ मॅरी ह्या जम्यान शिकयल्लें आसा तें करतात. दीज आर युअर ले मिनिस्ट्रीज, सिंपल, साद्यो, ज्यो पवित्र सभा तुमकां दिता. तेच बरोबर तरणाटीं कशीं तुमी कडेन वेगवेगळ्या जम्यांनी आसात, जावं तुमच्या कॉलेजीच्या जम्यांनी वा तुमच्या गांवच्या जम्यांनी. आमची चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब आसा, शेत वाडोवपाक आनीक एनवायरमेंट सांबाळपाक वावर करतात. आपणाच्यान जाता ते भाशेन ल्हान ल्हान वावर, चड व्हड न्हू, पूण जें कितें करपाक जाय टुवर्ड्स क्लायमेट चेंज आनी एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन एंड कन्जर्वेशन करतात, रिवायवल करतात. म्हणटूच सादी मनशां जावन, सादी तरणाटीं जावन जाय तो वावर तुमच्यान करपाक जाता. आनी दीस इज ले मिनिस्ट्री. जाल्यार हें करता आसतना आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां लोकगणतीच्या पुस्तकांत मोइजेस आसलो आनी देवान ताका विचून काडलेलो हे इस्रायल परजेक गुलामपणांतलीं भायर काडून हाडूंक. देवाक मनशाची गरज आसा अशी दिसता तुमकां कितेंय करपाक ह्या संवसारान? हो संवसार जेन्ना रचला देवाक गरज आहा मनशांची? गरज नाच. देवाच्यान फकत एक उतरान करूंक जाता. तरी पूण देवान आदाम एवेक रचली आनी तांच्या हातान एक जबाबदारी दिली, स्टिवर्डशीप. हो संवसार जो रचला, ही रचना जी रचल्या ताचो परामोस करपाक, ताचो कॅर घेवपाक. त्या उपरांत मनीस पातकान पडलो आनी पातकांतलो सोडोवपाक देवाचो हो सोडवणेचो जो प्लॅन आसा, साल्विफीक प्लॅन अशें ताका आमी म्हणटा, तुमी शिकतात दोतोनीन. साल्विफीक प्लॅन आसा तो मुखार घालपाक एक एकल्याक देव विचून काडटा. गरज नासली, मोइजेसाची देवाक गरज नासली, तरी पूण आपले उदार येवजणेन देव मनशाक आपल्या ह्या येवजणेन वांटो दिता. तुका आनी म्हाका, आमी भुरगीं कशीं, तरणाटीं कशीं, हेंच देवान आपले उदार येवजणेन दिलां. आमी नासतनाय देवा लागीं जाता, बट गॉड चुजीस टू डू इट थ्रू अस एंड वीथ अस. केदें व्हडलें भाग आमकां. देव आपणाच्या वावरान आमकां सहभागिली करता. तर देव जरी तर आमकां विचून काडटा आपणा बरोबर हो वावर करूंक, हें सहभागिलीपणान वावर करूंक, वाय शूड वी रिजेक्ट इट? आमी कित्याक ना म्हणप? आनी ना म्हणत जाल्यार कितें फायदो आसा आमकां? वय म्हणत जाल्यार देवाच्या वावरान आमी हाजीर आसतलीं. मोइजेसान जरी तर ना म्हणलेलें जाल्यार आनी कोण कोत्तलो आसलोच. आनी मोइजेस जेन्ना हें सगलें केल्या उपरांत तांकां घेवन येता, देव आपलो आत्मो मोइजेसाक, तेच बरोबर ताचे बरोबर आनीक 70 जाणांक विचून काडटा. 70 जाण जाणटे ओ वडील, तांकां आत्मो दिलो. तेच बरोबर जे 70 जाण आसले ताच्याहून भायर आयज आमी आयकलां ती 2 नांवां, एल्दाद आनी मेदाद, ते विचून काडलेले न्हू, तांचेर आत्मो दिवंक नासलो, पूण तेय बीन भासावणी करपाक लागतात, तेय बीन शिकोवन दिवपाक लागता. एक तरणाटो तुमचे भाशेन धांवन धांवन आयलो आनी म्हणलें मोइजेसाक, हे जे 2 जाण एल्दाद आनी मेदाद, तांकां विचून काडूंक नासले, लिस्टाचेर तेंचें नांव नाच, ते आमच्या जम्यांतले न्हूय, पूण ते थंयसर शिकयतात, शिकोवन दितात. जोशुआ जो आनीक एक तरणाटो मोइजेसा बरोबर वावर करतालो, तोय म्हणटा हांव वचून हे जे आसात तांकां मना कर, बंद कर तांकां, फॉरबीड देम.
आनी मोइजेसाचो जबाब ना, तांकां बंद करिनाका. जरी तर देवान तांकांय आत्मो दिला जाल्यार तांकांय वावर करूं दी. जरी ते विचून काडलेले फॉर्मली तांकां विचून काडूंक ना, बरो वावर करता तांकां करूं दी. आमी सगळे बाराबर मेळून हो वावर करूंक जाय. हेंच भुरग्यांनो, तरणाट्यांनो, आमकांय जोण एकल्याक तुमकां विचून काडलेलीं आसात, सगळीं कडेन विचून काडलेलीं आनी लिस्टाचेर बरयल्लीं न्हू. सगळ्यांचें नांव घडे कॉयरान बरयलेलें ना, सगळ्यांचें नांव घडे लिटर्जी करपाक बरयलेलें ना. पूण दर एकलो जो कोण हे आयच्या सेवा धर्मान वांटो घेता, मिसान वांटो घेता, जाबाब दिवन आमी जें कितें आयकता तातूंत भाग घेवन यू आर पार्ट ऑफ द लिटर्जी. सगळ्यांच्या हातान घडे मायक ना, मायक फकत 3 जाण 4 जाणांच्या हातान आसा एज कॉयर मेंबर्स. पूण आख्खी इगोर्ज कशी आमी सगळीं तरणाटीं जेन्ना गायता तेन्ना आमी आमची जबाबदारी पाळटा. हें जालें इगोर्जेंतली जबाबदारी. इगोर्जेन जबाबदारी पाळून काबार जायना, ती मागीर भायर वेता आनी तुमी भायर जियेतात, इगोर्जेन जियेनात. भायर जियेतात म्हणल्यार ह्या समाजान तुमी आसात, यू आर इन द सोसायटी. आनी ह्या समाजान जायत्यो वस्तू आसात ज्यो तुमकां जबाबदाऱ्यो दिल्ल्यो आसात, तातूंतल्यान तुमकां पयस वडून वता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेवन जाकोब आमकां हेचे विशीं सांगता. तुमच्यो गिरेस्कायो आयज तुमच्या आवय बापाय लागीं घडये गिरेस्काय जायती आसा. आदीं आमच्या तेंपार इतली गिरेस्काय नासली, थोडीशी आसलोली आनी तितून आमी धादूस आसलोले. आनी आमच्याहून पयलीं जी पिळगां गेल्या ती आमच्याहून धादूस आसली आनी तांचे लागीं आमच्याहून थोडें आसलें. आयज तुमचे लागीं आनीक सुबेज आसा, पूण आयज खुशालकाय खंय आसा? आर यू हॅपी? गिरेस्काय जायती वाडल्या पूण खुशालकाय देंवल्या. कितें फायदो? आयज ब्रँड्स वाडल्यात, जायते तरेचे ब्रँड आयिल्ले आहा, तरूय पूण आमकां खुशालकाय ना. आयज हो ब्रँड जाल्यार फाल्यां आमकां दुसरो ब्रँड जायो, कित्याक तो ताचे लागीं दुसरे भाशेन आसा, हाचे लागीं ब्रँड दुसरो आसा, आनी आय हॅव टू फॉलो देम, फॉलो द ट्रेंड. ह्या पासत ट्रेंड्स जाता. एक वाटेन ब्रँड्स आनी दुसरे वाटेन ट्रेंड्स. जे ट्रेंड्स आसात ते आमी फॉलो करपाक जाय. तुजे भितर कितें आसा जाल्यार हें करीत भाशेन बागेवन जाकोब आपली चीट बरोवन सांगतात, तुमच्यो गिरेस्कायो कुसल्यात. गिरेस्काय वायट म्हण न्हय, गिरेस्काय बरी, आनी वी नीड इट. आमकां जाय. ह्या संवसारान आमी कितें करतले जाल्यार दुडवांची गरज आसा. ती बीन एक आमकां देवाचें एक देणें. पूण त्या देण्या वरवीं आमी जरी तर आमचेच भितर बॉर्न जाता, आमी सेल्फीश जाता, आपस्वार्थी जाता, आमी दुसरीं जी कोण जांचे लागीं ना तांकां उणे नदरेन पळयता, जाल्यार आमकां व्हडली जबाबदारी आसा. असलेंय घडलेलें आसा जांचे लागीं ना तांकां आपुणूय त्या स्टँडर्डाचे जावपाक दिसता. म्हणजे जांचे लागीं ब्रँड्स आनी ट्रेंड्स आसात तांचे बराबर हांवूय एक जावपाक जाय. देखून आपल्या आवय बापायची बोळसां पिंजून काबार. आवय बापायच्यो तिजोऱ्यो धाकट्योश्यो घड्यो आसात, चड जोडनात. जोडप थोडें आसा, सगल्यांची जोड एक भाशेन ना. पूण आपल्या आवय बापाय लागीं इतले त्रास करून घेता. कोण इस्कॉलाक वचना, हें घडयाळ दिना जाल्यार इस्कॉलाक वचना, ती बायक दिना जाल्यार कॉलेजीक वचना, तो शर्ट ना, ते पॅन्ट ना, ते मोचे ना जाल्यार मिसाक वचना. ट्रेंड्स आनी ब्रँड्स. आनी हे ब्रँड्स आनी ट्रेंड्स घेवपाक भुरग्यांनो आमी आमची अस्मिताय जी आसा, आयडेंटिटी आसा, आनी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमकां आसा, जबाबदारी आसा, ती पिड्ड्यार केल्ली आसा. देखून खुशालकाय उणी जाल्ली आसा. उलोवपाक जायना, तोंड उक्तें करपाक जायना, जाय थिंगा नाका थिंगा तोंड रोखडेंच उगडटा. आवाज करपाक, बोवाळ करपाक तोंड उगडटा. पूण एक ओपिनियन दितलो आपणाचो जाल्यार तोंड उगडच ना, भिरांत दिसता कितेंय सांगपाक. नॉट दॅट यू डोंट हॅव ओपिनियन्स, तुमचे लागीं ओपिनियन आसा, तुमी वाचतात, तुमी जाणात, तुमी शिकतात, पूण जें कितें शिकल्यात तें फकत पुस्तकांतूच उरलेलें आसा. एग्जाम आन्सर केली काबार जाली. जें कितें शिकल्यात तेंय देणें. एड्युकेशन इज अ गिफ्ट. तर जें एड्युकेशन तुमकां मेळ्ळेलें आसा तें तुमच्या जिवितांत जेन्ना तुमी घालतात आनी ह्या संवसारांत जियेतात, यू आर चेंजींग दीस वर्ल्ड, यू आर सॅंक्टिफायींग दीस वर्ल्ड. हो संवसार जो आयज आमी म्हणटा संवसार पाड जाला, संवसार पातकान पडला, आमच्यान म्हणूंक जाता, पूण तातूंत तो निवळ करपाक तूं कितें करता? ह्याच पासत बागेवन जाकोब उलो मारता.
तुजे लागीं गिरेस्तकाय आसा ती वापूर, तुजे लागीं गूण आसात दिल्ले ते गूण तुजे वापूर. ते बेश्टेच लिपोवन दवरले आनी भिवोन फाटल्यान दवरले जाल्यार कांयच फायदो ना. देखून तुजे लागीं जे गूण आसात, एवरी टॅलंट दॅट यू हॅव हॅज टू बी युज्ड. तुज्या बरेपणाक, तुज्या घराब्याच्या बरेपणाक आनी ह्या संवसाराच्या बरेपणाक. बरेपण म्हणटा तेन्ना फकत पयशांचे वाटेन, दुडवाचे वाटेन न्हय, खुशालकाये वाटेन. बी हॅपी. तूं खुशाल राव, तुजो घोराबो खुशाल जातलो, तुजी फामील आनी तुजो संवसार आसा तो खुशाल जातलो. कालच्या दिसाक एक चेडवाचें नांव सोशल मिडियाचेर ट्रेंडींग जाल्लें आसा. रिचा गोवेकर. आयकलां तुमी? रिचा गोवेकर म्हणटा तें पायलट जाल्लें आसा. तुमचे भाशेन भुरगें, तरणाटें ल्हान आसतना तें म्हणटा आपण सवका सवका पायलट जातलें म्हूण चिंतलें. वयर पळयतालें, नोखेत्रां खंय आहा तीं पळयतालें, प्लॅनट्स, ते मॉर्निंग स्टार आहा तो केन्ना रायज जाता तें पळयतालें. आनी तें पळयता आसतना म्हणटा तें आपणाक एक इन्स्पिरेशन येयलें, दिसलें अशें आय वील बिकम अ पायलट. आनी शी इज द यंगस्ट पायलट टुडे. गोंयकार आमचें, 21 years old, यंगस्ट पायलट. वाचूंक ना जाल्यार वाचात, बऱ्यो वस्तू वाचपाक जायो आनी तातूंत आमी इन्स्पिरेशन घेवपाक जाय. गेट इन्स्पायर्ड फ्रॉम द गूड ट्रेंड्स आनी गूड ब्रँड्स. डोंट गेट इन्स्पायर्ड फ्रॉम द फॉल्टी ब्रँड्स एंड ट्रेंड्स. ह्याच पासत जेजू आमकां विचून काडटा आसतना हें सांगता. जेजू मुखारूय बीन ताचे शीस आयिल्ले आनी सांगलोलें हे दुसरे कोण आसात ते कोत्तात ताका आमी बंद केलो. आनी आनीक एक पावटी जेजू म्हणटा ना, तांकां बंद करिनाका. जे कोण आमचे बराबर वावर करतात ते आमचेर आड नात आनी आमचेच भाशेन ते काम करतात जाल्यार ते आमचेच बराबर आसा. आनी हें सांगता आसतना गरजेची वस्त आयज तुमकां 3 वस्तू जेजून सांगल्यो. एक हातांची, एक पांयांची आनी एक दोळ्यांची. कितें सांगलां? ह्या संवसारान तुमकां जें काम दिल्लें आसा, तुमकां जी मिनिस्ट्री दिल्ली आसा, वा तुमकां जी जबाबदारी दिल्ली आसा ती पाळटा आसतना तुजो हात जरी तर पातकाचो सोयेक जालो जाल्यार तो कातरून उडय. तुजो पांय जरी तर तुका पातकाचो सोयेक जाता आनी पातकाचे वाटेन व्हरता जाल्यार तुजो पांय कातरून उडय. तुजे दोळे जरी तर तुका पातकाचो सोयेक जाता जाल्यार दोळे उमटून भायर उडय. हांव जाल्यार खालतिकायेन सांगता, हांवें जरी तर हें पाळलोलें जाल्यार म्हाका दोनूय हात आसचे नासले, दोनूय पांये आसचे नासले, दोनूय दोळे आसचे नासले. तुमकां आसपाचें, तुमचे हात आसपाचे आयज अशें केल्लें जाल्यार, तुमचे पांय आसपाचे, तुमचे दोळे आसपाचे. ऑल ऑफ अस वूड बी ब्लायंड विदाउट एनी आय. आमकां हातूय आसपाचे न्हू, लेम, कांयच आसचें नासलें आमकां. पातोक आमकां सगळे वाटेन ओडटा जाल्यार तरणाट्यानू खेरीत भाशेन चोतराय धरची. हात आमकां पातकाचो सोयेक जाता तेन्ना हात कातोर म्हणल्यार हात कातरून भायर उडोवपाची गरज ना. पूण जें कितें आमी ताळणी आयल्या तातूंतलीं भायर सरता आनी तातूंतलीं भायर सरपाक आमी देवाच्या उतराचो, मागण्यांचो आनी जीं कोण आमचीं वडिलां आसात तांचो आदार घेता, वा जीं आमचीं इश्ट मित्रां आसात, जीं बरें जिवीत जियेतात, प्रमाणीक जिवीत जियेतात तांचो आदार घेता, तेन्ना आमी आमचे हात पातकाचे ताळणेक बंद करता. आयज आमकां खंय खंय वचपाक दिसता, जायते पावटी आमी आमच्या आवय बापायक फटोवन भायर सरता. हे आमचे पांय चल्ले, पार्टी करपाक जाय थिंगा, सिगरेटेक ओडपाक जाय थिंगा, इल्लेशे ड्रग्स घेवपाक जाय थिंगा, वो आनीक हेर दुसऱ्यो वस्तू लिपून पयस कोणाक दिसती पडना ते भाशेन वचपाक जाय. वीथ माय फ्रेंड्स ग्रूप आयज ट्रेंडींग जाल्लें आसा. पार्टीज ह्या दिसांनी पॅन्डेमीक चलता तेन्ना इगोर्जे भायर येतात जायतीं जाणां बर्थडे पार्टी करपाक. गाडयेन बसतात, च्यूं करून वयर येतात आनी हिंगा येतात. धाडपाक पडटात, बाबा बाये चलात तुमच्या घरा वचून करात ह्यो पार्ट्यो. घरा करपाक जायना कित्याक पॅन्डेमीक चलता. इगोर्जे लागीं करपाक जाता. ट्रेंड्स जाल्ले आसात दॅट एज ग्रूप वी गो अँड पार्टी. कोण ना थंयसर, त्या सांजेच्या वक्तार कोण आसना इगोर्जे लागीं, देखून थिंगा येवपाचें. ट्रेंडींग जाल्लें आसा आनी वी आर गेटींग कॅरीड अवे. पांय कातोर,
पांय कातोर म्हणल्यार पांय मोडपाची गरज ना. असले सोयेक जेन्ना येतात, सजेशन्स येतात, जेन्ना आमी ग्रुपान मॅसेज धाडटा एकामेकाक, कम ऑन लेट्स पार्टी, डेअर टू टेल नो. जायते फावटी आमकां दिसता भुरगीं तरणाटी कशी दॅट इट इज नॉट रायट टू डू, आनी तरी पूण आमी ताच्या बाराबर वेता. वी डू इट. दॅट इज कटींग युअर लेग्स. दोळे आमचे आमकां सगळें दिसती पडटा. आयज आमच्या मोबायलाचेर सगळें दिसती पडटा. आयज पोर्नोग्राफी आमच्या हातान आसा. हाव मेनी ऑफ अस आर नॉट विविंग द पोर्नोग्राफी. दोळ्यांक बरें दिसता आनी दोळ्यांक बरें दिसलां तें मनार येता आनी त्या उपरांत आमी पातकान पडटा. जाय तीं पातकां बंद करपाक जाय पूण बंद जायना. दोळे काडून भायर उडोवपाचे काय मोबायल फोडपाचो. जाल्यार दोळे उमटावन काड म्हणल्यार चेंज युअर हॅबिट्स, सबस्टिट्यूट इट विथ गूड वन्स. तेन्ना आमचे दोळे काडून उडयल्ले ह्या पातकाचे सोयेक जे आसात तातूंतले काडून उडयल्ल्या भाशेन जातले. ना जाल्यार तो दीस जेन्ना येता तेन्ना भुरग्यांनो आमी हात नासलेलीं, पांय नासलेलीं आनी दोळे नासलेलीं जायत. तर आयच्या दिसा की कृपा मागुया. जेन्ना लौकिकाचे सेवे खातीर हो आयतार भेटयल्लो आसा, जेजू आमकां एकेकल्याक उलो मारता, दुसऱ्यांक बरी देख दिवपाक उलो मारता. जरी तर आमी कोणूय दुसऱ्यांक वायट देख दिता, इफ यू आर क्रिएटींग अ स्कॅन्डल टू आवर फ्रेंड्स ऑर जीं कोण तुमच्याहून धाकटीं आसात तांकां, जाल्यार जें कितें वडिलांक म्हणलां, असल्या भुरग्यांक कोणूय वायट देख दीत जाल्यार ताच्या गळ्याक एक दात्याचें पॅड बांदचें आनी व्हरोन दर्यान उडोवचो, बुडोवन मोर दिया. जाल्यार ही कृपा आयज आमकां मागुया. असल्या वायटाक आमी तरणाटीं कशीं सांपडना जावं, पूण जी जबाबदारी आमकां दिल्ली आसा हो समाज पवित्र करूंक, आमचो घराबो पवित्र करूंक ते सोयेक घेवया. आमी पवित्र जावया आनी आमचे भोंवतणी आसलेल्यांक पवित्र करुया. सगळीं उबी रावया. सतमानता देवा, सुरपुद्विदार बापा, स्वर्गान प्रितमीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या स्वामिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोंच काल ताणें कोश्ट सुसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सुरपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांचवेन मेल्ल्यांची मुंचवी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकता, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणेचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां भावार्थान भरवशान देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी, लौकिकांनी पवित्र सोबेन सोपून नायेन आपलें आपोवणें जियूंक, तांकां गरज तितलें उतेजन दिवंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून लोकांक मोगा सेवेंतल्यान समाजीक बरेपण फावो करूंक देवा लागीं मागुया. बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची लौकिकांनी आपली मुन्यारपणां पवित्र सोबेन सोपून नायेन समाजान हुरबेन चलोवंक आनी ती क्रिस्ताची मोन सदांच दिसून येवंक देवा लागीं मागुया. बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची कोश्टांक आनी पिडेक सांपडलेल्यांची सेवा करूंक लौकिकाची मुन्यारपणां आसात. तांचे वरवीं जायतीं बरेपणां जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया.
याळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट कर. ओगीच रावन तुमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरात. किरीत भाशेन ह्या वेळार मागात. प्रे फॉर योर फ्रेंड्स जांकां तुमी वळखतात. दे आर कॅरीड अवे बाय ब्रँड्स अँड ट्रेंड्स. वायट डोशेर गेल्ले आसात असल्या तुमच्या इश्टां पासत वो ज्या तरणाट्यांक तुमी वळखतात तांचे पासत मागात. सर्गीच्या बापा तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दयेन आयकून घे आनी हो समाज आनी हो संवसार पवित्र आनी नवो करूंक तूं आमकां तरणाट्यांक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. उदाहरणान जप म्हज्या बाबा भयणीनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आमच्या न्याके पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोनवाळ्या देवा आमी तुका वोपतांव तें जेजूचें कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सगल्या देण्याची निरंतरी व्हांवती जोर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळीं आमी व्हडल्यान जबाब दिवया. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तायें जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलाय. पूण मनशाक तुज्याच सारक्याचो रचलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विजमितां वाखाणूंक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता.
किरीत वेळ हो आतां उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता आमची जण एकल्याची ओपणी आनीक एक फावटी ह्या आल्तारार करुया उंड्या सोऱ्या बरोबर आमचें जिवीत बदलूंक दिवया. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो गूट ओरगोटुया. Sumelo, Gesù ci gonzala, Gesù non viene todo. Gesù melo, Gesù ci gonzala, Gesù non viene todo. भुरग्यांनो आतां आमी हें करतात तें पवित्र सभेचें मागणें, इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द युकरिस्टीक प्रेयर. आमी आमच्यो पवित्र सभेच्यो गरजो देवा मुखार दवरता, त्यो सगल्यांच्यो गरजो ह्या पासत आमचे हात जोडुया आनी बरे भाशेन ह्या मागण्यांत वांटो घेवया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. किरीत भाशेन ह्या वेळार आनीक एक पावटी सगल्या पासत मागात, भोव करून जीं कोण बरीं नात तांचे पासत, व तुमचीं इश्ट मित्रां, तुमचीं क्लासमेट्स जीं घोडे वायट दोशेर पावलेलीं आसात व वांकड्या रस्त्याचेर चलतात तांचे पासत किरीत भाशेन मागात ह्या वेळार. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज, बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुतवेदार बापा, सुरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. हो संवसार पवित्र करूंक तुमकां पाठयल्या, तुमचो गांव पवित्र करूंक तुमकां पाठयल्या, तुमचो घोराबो पवित्र करूंक तुमकां पाठयल्या, तुमचें जण एकल्याचें जिवीत पवित्र करूंक तुमकां पाठयल्या. हीच कृपा आमी मागुया आनी बाराबोर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशें आमचीं पातकां बोगोस
आनी आमकां ताळणेत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. दिवसाता मनशांचे काम लिपलोलो उन्या रूपान ताणे वाडले भुकेल्या दिवंक दिले ताणे ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो. ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो. ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो. ताचो मोग इतले नाशिल्लो. ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो. ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो. ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो. ताचो मोग इतले नाशिल्लो. ल्हान व्हडल्यांक दुर्बळ क्रेस्तांक सांगाती दोनयात सापता. एकाच जेवणाक बसयली सगळीं भुरगीं देवाची. ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो. ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो. ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो. ताचो मोग इतले नाशिल्लो. ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो. ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो. ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो. ताचो मोग इतले नाशिल्लो. मरणांतलो जीवन जालो परिपूर्ण परस नापलो. ह्या पासकांचे ते जेवण घोराचे ते जेवण. ताचो मायमोग इतले नाशिल्लो. ताचो
नाशिल्लो ताचो मायमोग मितले नाशिल्लो ताचो मोग मितले नाशिल्लो ताचो मायमोग मितले नाशिल्लो ताचो मायमोग मितले नाशिल्लो ताचो मायमोग मितले नाशिल्लो ताचो मोग मितले नाशिल्लो. जेजू आमच्या काळजांत आयला ताका आमी दिनवासुया आनी खेरीत भाशेन ह्या संवसारांत आमी कशे भाशेन जियेता विथ द ब्रँड्स एंड द ट्रेंड्स जेजू मुखार दवरुया ताचे लागीं कृपा मागुया आमी समजून घेवंक बरें आसा तें आमी आपणावंक आनी चुकीचें आसा तें आमी सोडून दिवंक कृपा मागुया. हाचे वरवीं आमी देवाचो मोग ओळखूंक पावल्या की आमचे पासत जेजून आपलो जीव दिलो तशेंच आमी आमच्या भावा भयणी पासत आमचो जीव दिवंक जाय. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा आमच्या आत्म्याचे तशेंच कुडीचे सर्व वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओकोत जावं जशें हे रितीन जेजूचें मरण समरंभून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच स्वर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. अशें बसूया. भुरग्यांनो आयज 26वो आयतार 26 संडे ऑफ ऑर्डिनरी टायम आनी आयचो आयतार खेरीत भाशेन सगल्या लौकिकां पासत भेटयल्लो आयतार. हें आख्खें सुमनभर खेरीत भाशेन सगल्या लौकिकां पासत भोव करून जे वेगवेगळे तरेच्यो मिनिस्ट्रीज सांबाळटात तांचे पासत आमी मागुया. आनीक एक पावटी उगडास करता दर आयताराक 9:30 वाजता तुमचे दोतोनीचे मीस आनी त्या उपरांत दोतोन. आजून पासून कोणूय जरी तर उरला रेजिस्ट्रेशन करिनासतना जाल्यार तांणी ह्या सुमाना भितर तें करचें. मागीर आमी आमचें फायनल लिस्ट तयार करतले. तुमचो क्रीज चड करून एंड ऑफ नोव्हेंबर ऑर अर्ली डिसेंबर जातलो. बिस्प साहेब आमकां डेट दितात ते भाशेन सद्याक आमी आमची एप्लिकेशन घातलेलें आसा आयदर एंड ऑफ नोव्हेंबर ऑर अर्ली डिसेंबर. त्या म्हणल्यार सगळी तयारी तुमची बरे भाशेन जावं दिया. खेरीत भाशेन सांगपाक सोदता तुमकां ही तयारी गरजेची. पॅन्डेमिकान जाय ती तयारी आहा ती जायत्या इगर्जांनी करूंक ना. ते रेफरन्स मातशे दिनाका आमकां की द रेफरन्सीस ऑफ द चर्चीस हू हॅव नॉट डन द प्रिपॅरेशन प्रॉपरली. जायतीं जाणां म्हणटात तेमी कांय करूंक ना आनी आमी कित्याक करपाक जाय.
आमी दुसऱ्या पासत करना, पूण तुमची जी आकारणी करपाक जाय ती करपाक आमी भार घेता आनी ही आकारणी तुमकां गरजेची. जरी तर कोणाकूय आडकोड आसा जाल्यार येवन म्हजे लागीं उलोवपाक जाता, नाजाल्यार जरी तर तुमी एग्री जाता इन वॉट आय एम सेईंग जाल्यार प्लीज फॉलो इट. डोंट मिस युअर संडे मास एंड कॅटेकिजम. त्या उपरांत जें कितें तुमकां जाणा जावपाक जाय एज कन्फर्म्ड कॅथलिक्स, जी तुमकां माहिती जाय, तुमच्या टिचरींक तुमच्यान विचारपाक जाता. इफ यू नीड एनी स्पेशल सेशन, पयल्या दिसाक सांगलो ते भाशेन, you can ask them or you can ask us and it will be made available for you. पण make sure की तुमी सगळीं जें कितें तुमकां जाय ह्या संवसारान वचपाक एज कन्फर्म्ड कॅथलिक्स, प्लीज बी थरो विथ इट. तुमकां बायबलाची स्पेशल स्टडी जाय जाल्यार तेंय घडोवन हाडपाक जाता. तुमच्या टिचरीन लागीं पयलें विचारचें आनीक हाचे बाबतींत कितें आनीक दुसरें घडोवन हाडपाक जाय जाल्यार आमकां कळोवचें. ह्या दिसांनी सायबिणीची भेट आमच्या गांवांत चलता. तुमच्या वाड्यान जेन्ना सायबिणीची भेट जाता तेन्ना चुकयनाकात, वसात. हेल्प इन ऑर्गनायझींग, टेक लिडरशीप. जें कितें तुमच्यान वाचपाक जाता वो आनी कितेंय करपाक जाय वाड्यान, कॉर्डिनेट विथ युअर PPC मेंबर. सोमारा दीस फाल्यां 27 पालोटी समुदायान सायबिणीची भेट जातली सांजेर 6 वाजता. 28 मंगळारा दीस रेजिडेन्सी समुदायान भेट जातली सांजेर 6 वाजता. आनी ब्रेस्तारा दीस थर्सडे सायबिणीची भेट जातली आसोय दोंगरी. तुमच्या वाड्यान जेन्ना सायबीण येता तेन्ना सगल्यांनी उमेदीन आनीक कुरपेन हातून भाग घेवचो. सगळीं उबी रावया. रेजिना मुंदी हाय स्कूल हाचे एलुमनाय एसोसिएशन ब्लड डोनेशन कॅम्प घडोवन हाडटा फुडल्या आयताराक 3 तारखेर. रगत दिवप बरें आनी जांकां 18 वर्सां भरलेलीं आसात तांच्यान रगत दिवपाक जाता हाची म्हायती नोटीस बोर्डार घातलेली आसा, ते तुमी वाचची. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.